करून आमच्या तारी रंगासर सोपयली. बट पुराय एक वर्ष आम्ही म्हणटा की गांधीवादी विचार जे लोकांपर्यंत पावपाक जाय ते गांधीवादी विचार पावपा खातीर जे विविध कार्यक्रम जातले पुराय वर्षभर जे गोंय सरकारच्या वतीन जावनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन जावनी या विविध कार्यक्रमांनी आमकां सगळ्यांक वांटेकारी जावपाक जाय. गांधीजींचो अजून एक दुसरो आनी महत्वाचो विचार आशिल्लो तो म्हणजे स्वच्छता. आणि स्वच्छता होच मंत्र घेऊन महात्मा गांधीजीन सांगलेले की तेन्ना वेळार की ते स्वतः तांच्यांनी झाडू हातान घेतलेली ताज्या उपरांत जर कोणी झाडू हातान घेतली असत जाल्यार ते आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी झाडू हातात घेतली. आणि 2 ऑक्टोबर 2014 ह्या दिसा सुरू केल्लें स्वच्छता अभियान आज आमी पळयता की पुराय देशभर ह्या अभियानात सगळे सहभागी जाल्ले आसा. ह्या अभियानातलो आमी एक भाग आसा. गोंय सरकारान पयलेच फावटी आयच्यान सिंगल यूज प्लास्टीक म्हणजे प्लास्टिकची बॉटल आसूनी किंवा नुस्त्याची पिशवी आसूनी जी एकदा वापरून आमकां भायर उडोवची पडटा अशी प्लास्टीक आमी आयच्यान बंद केल्या. महात्मा गांधीजीन सगळ्या कामाची सुरवात ही स्वतापासून केल्ली आणि त्या खातीर आमी जर आयज संकल्प केलो की ह्या कामाची सुरवात आमी आमच्या पासून करूया. आमी सिंगल यूज प्लास्टीक आयच्यान वापरचे ना, आमी सिंगल यूज प्लास्टीक बॉटल आयच्यान घेवचे ना हे जरी केले आसत जाल्यार म्हाका दिसता मोठे परिवर्तन दिसून येतले. आणि आयचो हो संकल्प घेवन फुडें या की आयज आमचे हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन हांच्यांनी जवळपास कॉटन पिशव्यो म्हणजे गोंयांत स्वता तयार जाल्ल्या कपड्याच्यो पिशव्यो ह्यो स्वता तयार करून लोकांक आयच्या दिसा फ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूट केल्या. पण हाच्या उपरांत त्यो मिनिमम रेटीत दिवपाचो प्रयत्न सरकाराचो आसतलो. या सगळ्या अभियानात तुम्ही जर सगळे सहभागी झाले जाल्यार निश्चितच आम्ही म्हणटा की स्वच्छ भारत नितळ गोंय हे जे स्वप्न आसा हे स्वप्न साकार करपाक तुमचो सगळ्यांचो सहभाग हो सदोदीत आसतलो. असोच तुमचो सगळ्यांचो सहभाग हो आसचो एक आस बाळगता. आणि परत एकदा आमच्या देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि शास्त्रीजी हांच्या जयंतीच्या निमित्तान तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आदरांजली दिता